Welcome to the Garden of Glory. प्रितीच्या भावां भयणींनो, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब आयज पवित्र सभा सगळे भोगतीन आनी भावार्थान सोमारोमता. जेजूच्या काळजाची भोगती आमच्या काळार अदीक वाडलोली पळोवन आमकां खुशालकाय भोगता. जेजूचें काळीज खऱ्यांनीच आमच्या घोराब्यांक एक व्हड स्फूर्ती आनी कुरपेचें ठेवो. आयज ह्या संवसारी राटावळींनी भरलोल्या समाजान आमी जियेतना आमचे घोराबे थीर उरतले जाल्यार जेजूच्या काळजाची भोगती आनी देख आमच्या जिवितांत आपणावंक एकदम गरजेची. जेजूचें काळीज मोगान, बोगसोण्यान आनी समजिकायेन भरलोलें काळीज. हे गूण आमच्या घोराब्यांत आमी जियेतात तेन्ना आमी सगळीं आमच्या घोराब्यांचे तारण करूंक पावतल्या. तर ह्या परबेच्या मिसांत वांटो घेतना आमचें आनी आमच्या घोराब्याचें जिवीत जेजूच्या काळजा सारकें जावंक आमचे आवंडे आनी मागणी बापाक उबारुया. काळीज आनी वखदां. मोगाचो पुरावो सेवे चाकरेंतल्यान दिवं येता. आमच्या काळजांनी आसलेलो मोग आमी आमच्या घोराब्यांत, शेजाऱ्यांक, समुदायांत, पिडेंत आनी असोगतायेंत आसलेल्या भावां भयणी, आवय बापाय सवें चुरचुऱ्यांचो जावंक ना. आमी तांचे दुखींत वखद जावचे बदलेक वीक जाल्या. बोगोस आमकां सोम्या. सोम्या काकलुतखोर. काळीज आनी दुडू. आमचो मोग संवसारी वस्तूंक लोबदलोलो जाला आनी तेच पासत आमी दुडवांच्या मोगाक लागून आमच्या संबंदांचे आमी त्याग केल्यात. आमचें काळीज बरें संबंद बांदून हाडूंक वावुरतलें जावंक जाय आसलें, पूण आमी संवसारी आशेक लागून आमच्या मोगाच्या संबंदाचे आमी त्याग केल्यात. आमी चुकल्या सायबा. क्रिस्ता काकलुतखोर. काळीज आनी कांटे. आमचो मोग आमच्या कोश्टा त्रासां वेळार दाखोळ जावंक जाय आसलो, पूण आमी जायते फावटी आमच्या भावा भयणींक, इश्टा मित्रांक तांच्या संकश्टा वेळार सांगात दिवंक ना. तांचे सवें आमी अनुपकारी जाल्या. कोश्टा वेळार आमचो मोग आमी दाखोळ करूंक ना. सोम्या आमकां बोगूस. सोम्या काकलुतखोर. सर्वेस्पोर देव आपले पुर्जेक केन्नाच सोडचो ना. आपल्या मोगाच्या बांदपासान तांकां सदांच एकवटान दवरतलो. तांचे घाय पेकयतलो म्हूण एझेकियेल प्रवादी आमकां पयल्या वाचपांत परगोट करता. दुसरें वाचपांत भाग्यवंत पावलो आमकां जेजूचें काळीज मोगाचें म्हूण उगडास करता. जेजू सवें आमकां सगळ्यांक कुरपा आनी मोग फावो जाला म्हूण आमचो भावार्थ तो जागोयता. शुभ वर्तमानांत भाग्यवंत जुवांव जेजू बरो गुंवळी आपल्या शेळ्यांक बऱ्या चोरवाक व्हरता आनी सांडलोल्यांचे सोदीक वचोन तांकां आपल्या हिंडांत परत हाडून आमचे मदें एकचाराचें मन घडोवन हाडटा तें शिकयता. हें देवाचें उतर आनी ताची मोडणी आमी भावार्थान आनी चिंतान आयकोवया. एझेकियेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडाक राखतलों, आख्या हिंडाची सोद करतलों. जळीमुळी शिंपडवलेल्या शेळ्यांक सोदतल्या गोवळ्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळ्यांक सोदून काडतलों.
दुवरेन आनी दाट काळोखाक लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंय थावन हांव तांकां सोडयतलो. ज्या देसांनी त्यो पावल्यात त्या देसांतल्यो हांव तांकां भायर काडटलो आनी सगळ्या देसांतल्यो एकठांय करून तांच्या खाशा गांवांत हांव तांकां परतून भितर काडटलो. इस्रायेलाच्या दोंगरांचेर जोरी लागीं आनी लोक रावतल्या जाग्यांचेर हांव तांकां चोरवाक व्हरतलो. बऱ्या हिरव्या चोरवान हांव तांचें पोट भरतलो. इस्रायेलाचे उंचले दोंगर तांकां चोरव दितले. थंय बरो चोरो आसलोले जमनीर त्यो विसव घेतल्यो आनी इस्रायेलाच्या दोंगरांचेर तांकां उत्तम चोरव गावतलो. हांवूच म्हज्या शेळयांक चोरयतलो आनी तांकां आड पडोश्यो करतलो. अशें उलयता तो धोनी सर्वेस्पर. सांडलोल्याक हांव सोदतलो, दुखवलोल्यांचे घाय बांदतलो आनी असोक्त जाल्या तिका घोट करतलो. मोठी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलो. हांव तांचो खरो गवळी जातलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. परमेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवो ना, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवांचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. परमेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत घोटाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. भोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब. परमेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओर्चीत घोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, बरोवमाचो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हळ्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्याव तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटोच ओदीकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवारतलो. आमी आजून दुस्मान आसल्याव तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशी देवान आमकां लागीं काडल्यांत म्हणटोच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उद्देशी ओदीकूच तो आमकां तारण दितलो.
तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यान देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशीं देवा सोवें आमी खुशाल आसा. देवाचें उतर हें. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव बरो गुंवळी. हांव म्हज्या शेळयांक वळखतां आनी म्हज्यो त्यो शेळयो म्हाका वळखतात. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून फारिजेवांक एक वापार सांगली. तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आसुल्लो मनीस तांतूंतलें एक मेंढरूं सांडत जाल्यार तीं न्हंयान न्हय रानांत सोडून एक सांडलां तें मेळोसोर ताका सोदूंक वचनासतना रावत आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका पोरबी दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या न्हंया न्हय बऱ्या मनशां पासत संतोश जाता, त्याहून अदीक एक वायटवो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार संतोश स्वर्गार भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या हातांत घातलेल्या हिंडाक देवाच्या उतराच्या चोरवान आनी भोव पवित्र संस्कारा वरवीं सासणीक जिविताचे वाटेर चलून व्हरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सगळ्या नागरिकांचो एकवट सांबाळचे खातीर कसलोच वेगळोचार करिना जावंक आनी नितीन दर एकल्याक आपली सत्या जियोंक सोंपेपणां फावो करूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमच्या घोराब्यांनी मोग, शांती आनी एकवट अदीक वाडोवंक आपस्वार्थीपण आनी गर्व सोडून दिवन भोगसणें घेवन आनी दिवन आमचे कुटुंबाचे संबंद थीर करूंक आमकां मोगाचें काळीज फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमी आमच्या जिवितांत मोगाचे गोवाय जावन सदांच बरें तें विंचून काडूंक आनी वायट पयसावूंक खास तरेन आमच्या पेल्याच्या बरेपणा खातीर आमी वावरूंक आमकां उदार आनी मोवाळ जेजूच्या काळजा सारकें काळीज फावो जावंक बापा लागीं मागुया. नियाळ. म्हजें सांडलोलें मेंढरूं
मेळ्ळे म्हूण खुशाल जायात. लूक 15:15 नियाळाक आदार. मोगाचें पिशें लागून घरांतली भायर सरून गेलोली तिसरी धूव परतून केन्ना येतली काय म्हूण बापूय दीस रात आपलें जिवीत विलापून काडटा. सगळीं भरमासो सोडटात आनी तिची खबर सोडूंक ताका समजायतात. आवय नासतना कशे परी बापायन त्याग कोस्ट काडून तेगूय धुवांक वाडयलोली आनी आतां असलो इनाम आपल्याक कित्याक हें तो चिंतून रडूंक लागता. पूण बापूय हार मांदिना. एका बापायचें काळीज तें आपल्या भुरग्या सोवें सदांच वळटा. दिसपट्टी मागण्यांत तिका घालून परतून आपल्या कुटुंबांत हाडूंक जेजूच्या काळजाक देवोसाव तो सुरू करता. आखरेक एका वर्सान आवयच्या भेसार आसा म्हूण वळखून तो चेडो तिका सोडून दिता आनी ते आपूण परतून घरा येता म्हूण संदेश पाठयता. बापूय सगळ्या मोगान तिका परतून घरांत घेवन तिचो परामोस करता. आयज आमी जेजूच्या काळजाची परब समरमता. जेजून आपलें काळीजूच न्हय पूण आख्खें जिवीत आमच्या पातकां पासत खुर्सार ओंपलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत सांडलोल्या मेंढऱ्याची खबर सांगता. न्हंयान न्हय मेंढरां मदें एक सांडलोलें तें मेळतोच कोवळी खुशाल जाता आनी सांडलोलें तें मेळतोच आपल्या इश्टांक सांगता. तेच परी आमी आमचें पातकी जिवीत बदललें जाल्यार आमकां स्वर्गार बापाशी मजुरी मेळटली हें आस्वासन दिता. मोगळा बापा, आमी आमच्या जिवितांत मोगाचे गोवाय जावन सदांच बरें तें विंचून काडूंक आनी वायट पयसावूंक खास तरेन आमच्या पेल्याच्या बरेपणा खातीर आमी वावरूंक आमकां उदार आनी मोवाळ जेजूच्या काळजा सारकें काळीज फावो जावंक आमी तुज्या लागीं मागतांव. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.